नमस्कार आणि येवकार प्रुडंटाच्या या खासा कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, आयज मेरेन कोंकणी माचेर जायत्या जाणांनी जायतो वावर केला. कोंकणी नाटकां जावं तियात्रां जावं हाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांचें मनोरंजन केलां. विशेष म्हळ्यार आयज जायते तरणाटे ह्या क्षेत्रा भितर सरता आनी आपली कला गोंयकारांच्या मुखार दवरता आनी गोंयकारूय तांकां तितलोच मोग दिता. आयज आमी अशाच एका पंगडा कडेन उलोवपाक आयल्या. म्हजो इश्ट फ्रांसीस हो कोंकणी प्ले हो पंगड घेवन येता. सो ह्या कोंकणी प्लेचे रायटर आनी डिरेक्टर बाय अगिमा फर्नांडीस हाच्या कडेन आनी ताच्या टिमी कडेन चड उलोवन ह्या प्ले विशयी चड जाणून घेवयात. तर इश्टानो, आयज आमच्या वांगडा आसा कोंकणी प्ले म्हजो इश्ट फ्रांसीस ह्या प्लेचे रायटर आनी डिरेक्टर अगिमा फर्नांडीस. सो ताच्या कडेन उलोवन ह्या प्ले विशयी अदीक आमी जाणून घेवया. हॅलो अगिमा, वेलकम टू आवर शो. Hi Dhanashree, nice to meet you. सो तुवें हालींच म्हजो इश्ट फ्रांसीस हे नवीन प्ले घेवन येता तूं गोंयकारां खातीर. सो स्टार्टींग तुका पयलेंच विचारपाचें म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें म्हणून आसा हो प्ले, ताची एक आमकां जस्ट आमच्या गोंयकारांक व्ह्युअर्सांक एक वळख करून दी. सो म्हजो इश्ट फ्रांसीस जावन आसा एक प्ले जाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर आमी दाखयला तो कसो गोंयां येता आनी आमच्या लोकां मदें इंटरमिंगल जाता, कल्चरली आमची संस्कृती वयर तो शिकता, तांचे मदें रावता, तांची सेवा करता आनी हो एक भुरगो ताचो एक इश्ट जाता संतोश म्हणून. सो आमी ते क्रिएटीव फ्रिडम घेतला, ताचो कॅरेक्टर इवॉल्व करून हाडलो आमी. सो द प्ले सेंटर्स अरावंड दीस कॅरेक्टर आनी ताची फ्रेंडशीप कशी बिल्डअप जाता, मागीर ताचे फ्रेंडशिपेन कशे अप्स आसता, मागीर डावन्स आसता, सेपरेशन आसता. सो कशें तो भुरगो डील करता पळय ते हे सगळे इश्यूज. सो तुवें ह्या प्लेन सटायर अप्रोच आसा तुजो एक मातसो. सो हीच स्टायल कित्याक, ही स्टायल चूज करप कित्याक तुवें पसंद केलें? सो सेंट फ्रांसिसाचो जो कॅरेक्टर आसा इट इज डॉक्युमेंटेड. त्याचे वर्क्स ऑफ फेथ, मिरेकल सगळें डॉक्युमेंट केल्लें आसा. सो यू कॅन्ट प्ले टच हीज कॅरेक्टर. सो ते क्रिएटीव फ्रिडम घेवन आमी जी स्टोरी अरावंड हीज वर्क्स ऑफ फेथ आमी जी बिल्डअप करून हाडल्या ती त्याच खातीर हाडल्या कित्याक मागीर आमच्याच्यान तेजे जे एक टायमलायन आसा तेजे मिरेकल्साचे ताका एक फ्लो मेळपाक एक स्टोरी फॉर्मॅटान आमी ती घडोवन हाडल्या सो दॅट व्ह्युअर्स ऑल्सो आर मोर इंट्रस्टेड आनी इट लुक्स मोर डेकोरेटेड. बट हाच्या फाटले हो प्ले करप, बरोवप किंवा फुडें डिरेक्ट करप हाच्या फाटलें इन्स्पिरेशन कितें आशिल्लें? सो आमी 2025 आमचे प्ले भायर घालपाचेच आसले, पूण एक दीस आमचें कॉन्वर्सेशन जालें एका फ्रेंडा बरोबर आनी ते म्हणपाक लागले तुमी एक शो कित्याक रिलीज करूं ना ऑन लायन्स ऑफ द एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसिसाचे. आनी म्हाका ती आयडिया इतली लायक जाली, इतली मानवली की हांवें म्हणलें चल करुया. आनी हांवें फाटीं फुडें कांयच पळोवंक ना आनी तें जें एन्थुजियाजम आसलें तें म्हजें वाडत रावलें. केन्ना पूण हांवें म्हाका अशें डावटान हांव दुविधान केन्ना पडोंक ना की करचें ना करचें. इट वॉज ओन्ली पॉजिटीव, चल करुया. एंड जायते आनीक एंटरटेनमेंट प्लेज आनी कितें ऑपरेटर्स येवपाक लागले. सो द मोर द मेरियर. सो एक हे सेलिब्रेशन्स आमच्या सगळ्यांचें एक डेडिकेशन टू द ग्रेट सेंट. पण जेन्ना फर्स्ट थॉट आयलो की हो प्ले करपाचो तेन्ना तुवें कोणा कडेन डिस्कस केलें आनी हाव वॉज म्हणजे सपोर्ट कसो आशिल्लो डिस्कस करतकच? So the first person I spoke to was my husband and he said go for it, I'm always supporting. Then सदांच माझ्या family लागीं उलयता, especially my father's advice is very important to me. So everybody supported me. I don't really have anybody telling me no do something. They always support. आनी मागीर उपरांत थोडे पाद्री भाव म्हाका मेवले. हांवें तांचे लागीं असिस्टन्स मागलो बिकॉज आय वॉन्टेड एक्सेस टू जेजुईट फायल्स आनी ते फ्रांसिस्कन जे पेपर्स आसा पळय ते आनी ते म्हाका मेवले. सो अलोंग द वे म्हाका जाय तो सपोर्ट मेवला फ्रॉम स्टार्ट टू फिनीश. आनी फिनीश जावंकूच ना पूण सपोर्ट मेळत आसा आनी वाडत आसा. सो आमची उर्बा वाडटा. पण हो तुजो फर्स्ट प्ले तुवें बरयला तो डिरेक्ट केला तो हेच्या पयलीं तुवें कितें म्हणजे तुजे कितें रायटिंग्स आसा? हांवें कंपोज केल्या कांतारां पूण हांवें केन्ना स्क्रिप्ट भायर घालूंक ना वो बरोवंक ना. हो म्हजो पयलो.
पण अशी भिरांत दिसूंक ना की फर्स्ट टायम इतलो व्हडलो आपूण प्ले करता तो गोंयकारांक पसंत पडटलो काय ना म्हणजे अशें जाताच न्ही आमी कितें तरी पयलें बरें करता तेन्ना खूब अशी नेगेटीव थॉट्स येता सो तुजी कशी हें आशिल्ली So my basic theory in life is if you can't handle it, don't handle it. So म्हाका एक नेगेटीव कितें फिलींग येयलें आय क्वॉरंटायन आय स्टे अवे आनी आय फोकस ऑन वॉट इज म्हज्या हातीन कितें आसा तें हांव कॉन्सन्ट्रेट करता. सो सपोज आय हॅव अ प्रोडक्ट आय वील फोकस ऑन द प्रोडक्ट मागीर तें लोकांक मानवता तें मागीर चिंतपाचें. सो आतां प्ले विशयी आमी उलोवपाचें जाल्यार तुवें इतले बरे भशेन सांगली प्लॉट कितें आसा ह्यो प्लेचो तुवें एक्सप्लेन केलो सो ह्या प्ले भितरले हाय पॉयंट सांगपाचे जाल्यार कितें सांगतले तूं? सो हे प्लेचे युजली लोकांक कितें दिसता रिलिजियस प्ले म्हणजे म्हणजे एकदम सिरियस प्ले तशी बट दीस रिलिजियस प्ले इज नॉट एट ऑल अ सिरियस प्ले इट्स गॉट ह्युमर रनिंग रायट फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड ऑफ द प्ले मागीर आमचे हाय पॉयंट्स आसा जशें आमचे एक विज्युअल डिलायट दिवपाक ते मिरेकल्स वर्क्स ऑफ फेथ ते आमचे सीन्स आसा स्पेशल इफेक्ट्स घालून प्लस आमचे मोमेंट्स ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा मागीर व्हेरी इमोशनल मोमेंट्स अटॅचमेंट डिटॅचमेंट सगळें तें चलता सो इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन्स दॅट आय कॅन एश्योर यू. सो आतां हे प्ले विशयी जाले पण हो प्ले बरयतकच तो आतां तुवें भायर काडपाचो ठरयलो सो तुका टीम जाय सो ती टीम सोदप कशें कितें मॅनेज केलें तुवें ती एक जर्नी कशी आशिल्ली तुजी? सो आमची ती टीम घेवपाक आमी एक कास्टींग कॉल आवट केलें ऑन सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आनी जायतीं भुरगीं आमचे कडेन रिस्पॉन्स एकदम बरो आयलो आमकां आनी आय वॉज सो एक्सायटेड कित्याक आमचे ती उर्बा आहा टॅलंटान सारकी ती प्लेचो म्हणजे उजो कसो काडटा सो अ स्क्रिप्ट इज ओन्ली एज गूड एज युअर एक्टर्स तूं बरी स्क्रिप्ट बरयली पूण तें एक्टींग जायना जाल्यार इट डजंट वर्क सो जे भाशेन एक कॅरेक्टरान तितून घुसल्या त्यांची केमिस्ट्री विथ देअर ओन कॅरेक्टर आणि कशे भाशेन तांणी ती डिस्प्ले केल्या इज रिमार्केबल यू मस्ट कम एटलीस्ट फॉर द परफॉर्मन्सीस. सो अगिमा तुज्या फाटल्यान आमी तुजी टीम पळयता सो तांच्या कडेन उलोवन तांचोय अणभव आमी जाणून घेवया तांची जर्नी कशी आशिल्ली सो वेलकम टू प्रुडंट शो सो तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव वेल्बर्ट आनी ह्या प्लेयंत हांव संतोश ही भुमिका प्ले करता. सो यू आर प्लेईंग द लीड रोल सो कसो कितें तुमचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो जेन्ना तुमच्या हातान स्क्रिप्ट आयली सो ती वाचून मागीर हो प्ले आतां तुमी परफॉर्म करपाक रेडी आसा सो तो एक जर्नी ओवरऑल सांगपाची जाल्यार कितें सांगता? When I got this script, I was very excited because I was secretly hoping that I would get this character because character म्हाका खूब असो रेजोनेट असो जाता. So I was very happy with the role. So तयारी चलता बरी आनी फुडें चलतली अशी. So I request all of you all to come and watch our play on the 3rd of December. श्योर. म्हजें नांव साक्षी म्हापसेकर म्हजो जो कॅरेक्टर आसा तो निररीचो तो एक सामको एंटरटेनींग कॅरेक्टर कॉमेडी आसा सामकें जॉली पसंद तें आनी तशें हांवूच आसा इन रियल लायफ सो म्हाका कॅरेक्टर एडप्ट करपाक खूब इजी जालो सोंपो जालो. सो कशें पळयता तुमी रिस्पॉन्स कसो कितें तुमी एक्सपेक्ट करता? ऑफकोर्स कॉमेडी आसतली तर म्हाका तर दिसता बरें जातलेंच कॉन्फिडन्स आसा. म्हजें नांव मनीषा पेरेरा आनी हांव संतोशाची आवय जाता हे संतोशाची आवयची भुमिका करता. सो जेन्ना स्क्रिप्ट मेळ्ळी हातान आनी आतां सगळ्यो प्रॅक्टिसीस जाल्या आनी तुमी ऑलमोस्ट रेडी आसा फर्स्ट परफॉर्मन्स दिवपाक सो कशें कितें पळयता? होपफुली ऑडियन्स येतलो ते काही भिरांतून दिसता की ते आमी केले ते भशेन आमी जे एफर्ट्स घातले तेजेर भिरांतेशनाक ऑडियन्स येतलो आनी सगळें आमगेली प्ले मानवतली कित्याक तितून सगळे लायक स्पिरिच्युअली कॉमेडी सगळें आमकां डॉक्युमेंटरी जें आतां कितें अगिमाबाईन सांगलां तें आमी पयलीं बुकाचेर वाचतले बट तें आमी रियल लायफान लायक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आमी एक्ट करून दाखयतले आनी तें सदां दुसऱ्या कोण आमकां चयतना भायर चयतना ते त्या दिसा एक्ट केल्ले म्हण आमकां उगडास कोणाकूय चयतले उडकास येतलो अशें दिसता. तुमी कितें सांगतले? म्हजें नांव रिकार्डो डिसिल्वा आनी ह्या प्लेंत हांव दुदी म्हणून एक कॅरेक्टर आसा इट्स अ पोतून फनी कॅरेक्टर म्हजे आनी निरोलीचें खूब इंटरेक्शन्स आसतलें आमी संतोशाचे फ्रेंड्स आसतात सो हो कॅरेक्टर असो आसा की तो हांसयतलो तुमकां आनी एट टायम्स रडयतलो सिरियसूय करतलो खूब वावर केला हेतून खूब कामां केल्यान सो एक्सपेक्टींग पीपल टू कम एंड वॉच अस फॉर द शो. येस. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव क्रायफ परेरा आनी हांव गांवान कुडतोरेचो
हांव ह्या प्लेयान म्हजो इश्ट फ्रांसीस हातून मुखेल भुमिका म्हणजे बागीवून फ्रांसीस शावेराची भुमिका हांव करतां आनी ही भुमिका ह्या प्लेयान म्हत्वाची म्हणटकूच ह्या भुमिके वयर हांवें जायती रिसर्च केल्या हांवें आनी एगिमा बायन आमी दोगांयनी मेळून ह्या भुमिकेचेर जायतें उलोवप केलां खास करून ताचो जो बागीवून फ्रांसीस शावेराचो लूक जो आसा तो आमी दिवंक खूब ट्राय केल्या तेच भाशेन हांवें म्हज्या पर्सनल लेवलाचेर खूब पुस्तकां वाचल्यात आनी त्या उपरांत जेजूइत पाद्रीशीं हांवें उलोवप केलां आनी हे भाशेन हो हांवें रोल घडोवन हाडला. सो जशें अगिमान सांगलें तशें यंगस्ट पार्टिसिपंट म्हणया ह्या प्लेचो आमच्या वांगडा आसा सो ताच्या कडेन उलोवया. कितें सांगतलो तूं? म्हजें नांव रसल मॅस्करेनस आनी हांव ह्या प्लेयान जायते भाशेचे रोल करता. जशें हांव एक सोल्जर जाता, एक भुरगो जाता आनी बरें दिसता अशें रोल करपाक. सो तुजो हो फर्स्ट प्ले तुवें पयलीं परफॉर्म केला? ना हांवें पयलीं परफॉर्म केलें. सो ही स्क्रिप्ट जेन्ना मेळ्ळी तुवें आतां सगळे प्रॅक्टिसीस बी जाल्या एंड ऑलमोस्ट यू आर रेडी फॉर परफॉर्मन्स सो कितें सांगतलो? हांव सांगूंक सोदतां की ही प्ले सारकी बरी आसा. हातून तुका हांसोंकूय मेळटा, रडूंकूय मेळटा आनीक मागता सगळ्यां लागीं प्ले पळोवंक. माय नेम इज रोनिबा वालेस. हांव सावंडेचो आनी म्हगेले कितले रोल आहाय करपाचो. आय एम डुईंग 6 कॅरेक्टर्स एंड वन ऑफ दॅट आय लायक गुंडा. आय एम बींग अ गुंड. सो दॅट्स माय फेवरेट रोल. सो जेन्ना ही स्क्रिप्ट मेळ्ळी हातान सो कशें दिसलें वाचून म्हणजे कितें फिलिंग्स आशिल्ल्यो आनी कशें डिसायड केलें की हो प्ले घेवप आपण? म्हाका जेन्ना म्हाका एगिमान बायन सांगलें आमी प्ले कोताय ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर सो या जेन्ना तेणें म्हणलें सेंट फ्रांसीस झेवियर ओके म्हाका तेजी स्टोरी कळटली. आय वॉज वेरी एक्सायटेड सो दॅट आय वील कम टू नो अबाउट वॉट सेंट फ्रांसीस झेवियर आय हॅव डन इन गोवा आनी तो कितकोन तेणें मलाकासून मागीर चायना बीन तेणें कितकोन ट्रॅवल करून तेणें आपणा गेलें जिवीत सारलें कितकोन थिंगा लोकांक हेल्प केलें तें म्हाका सगळें कळपाक जाय आसलेलें. सो तेका लागोन आतां खंयचे अशें करून प्ले बीन येयले हांव घेता कित्याक म्हाका आय रिली वॉन्ट टू नो कितलें आमगे अशें करून गोंयांत जालोलें वॉट हिस्ट्री कितकें जालोलें आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियरान कितें केलो तें. सो कशें पळयता रिस्पॉन्स कसो आसतलो अशें आशा आसा? रिस्पॉन्स आसतलो बट आमगेल्या यूथ जे पळय आहाय आमगे गोंयान तेम येवपाचें चोवपाचो आमगेलो तियात्र म्हजो इश्ट फ्रांसीस आमची प्ले हो चोवपाचो. तुमकां जायतें शिकोवपूय मेळटलें ह्या आमगे प्ले वयल्यान आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियरान ह्या गोंया पासून कितें केलो तें सगळें तुमकां चोवपाक मेळटलें. सो तुमी कितें सांगतली तुमचो रोल कितें आसा ह्या प्ले भितर? एक्चुली हांव मल्टिपल रोल्स करता पूण म्हजो मेन रोल म्हणटात तो आंतोनियोची मामी आनी इट इज डिस्कस्ड लायक तो एक पोजेस्ड भुरगो तेजी गाडी पण करून तेजेर सो सेंट फ्रांसीस येवन ताका ती मेरिकल दाखयल्या थिंगा आनी या सो कसो रिस्पॉन्स पळयता कसो रिस्पॉन्स मेळपाची आशा आसा? या रिस्पॉन्स बरो मेळटलो लायक एवरी वन इज लायक तेंचे विशीज एंड ऑल म्हणल्यार बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आजून पासून सो या होप फॉर द बेस्ट. तुमचो रोल कितें आसा ह्या प्ले भितर? मल्टिपल रोल्स आसा तितून एक म्हणल्यार हांव मदें पाद्री रोमियो जाता इग्निशियस ऑफ पाद्री इग्निशियस लॉयला जाता मदें गुंड आहा मल्टिपल तशेंच रोल आसा. सो जेन्ना स्क्रिप्ट वाचली तुमी ही प्ले घेवपाच्या पयलीं सो कशें दिसलें स्क्रिप्ट वाचून? स्क्रिप्ट पळोवन म्हाका बरें दिसलें कित्याक भरपूर रोल आसले तुका टॅलंट दाखोवपाक मेळटा एक रोल तुका डिफरंट हेजेर हें लायक कशें उलोवपाचें कितें आहा तें सगळें डिफरंट वरायटीज ऑप्शन्स आसले. स्कोप खूब आशिल्लो. स्कोप खूब आसा. सो रिस्पॉन्स कसो कितें तुमी आशा करता? रिस्पॉन्स बरो जावपाक जाय कित्याक भरपूर इंट्रस्टींग आहा कोणी येयलो जाल्यार तो बाबा लायक कोण नाशना वचपाचो बीन ना उमेदीन येतलो पोतून पळोवपाक. सो अगिमा बाय आमी आत्ताच तुमच्या टीम तांच्या कडेन उलयली ताणें आपआपले एक्सपिरियन्सीस शेअर केले. एक मेन पॉयंट जो तांच्या कडेन भासाभास करतना फुड्यान आयलो की प्रत्येकान आपआपली अशी रिसर्च केला. सो एक सेंट फ्रांसिसाचेर एक कोंकणी प्ले काडप म्हळ्यार तुकाय रिसर्च करपाची पडली आसतली. तुवेंनूय उलयतना सांगलें की आपूण जायती रिसर्च केला आपणाक जायती हेल्प मेळ्ळा.
सो तो प्रोसेस कसो कितें आशिल्लो, कितलो टायम तुका तातूंत दिवपाचो पडलो? सो हो प्रोसेस आमी ऑगस्टान स्टार्ट केल्लो. सो स्क्रिप्ट रायटींग आमी ऑगस्टान स्टार्ट केल्लें तेन्ना आमी जायते रेफरन्सीस केल्ले. जशें हांवें सांगलां फ्रांसिस्कन पेपर्स आनी जेजुईत आर्कायव्स हे आमी थोडे जे पाद्री भाव आसा ताणें म्हाका हेल्प केल्लो. आनी लायफ एंड लेटर्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणून एक 2 वॉल्युम्स आसा, वॉल्यूम 1 आनी वॉल्यूम 2. इट्स बाय एन इंग्लीश रायटर. सो ताजेर हांवें म्हजी आख्खी टायमलायन बसयली आनी म्हाका बऱ्याक पडली ती एकदम. सो तुवें उदळ सांगलें तशें दीस इज युअर फर्स्ट एक्सपिरियन्स एज अ रायटर. सो खंयचो कोंकणी प्ले बरयलो, रायटर तुवें बरयला, सो डिरेक्ट करपाच्या टायमार सेट जावं कॉस्ट्युम्स प्ले खातीर, सो ते तुवें कशें मॅनेज केलें, थंय तुका कोणाची हेल्प जालें? सो कॉस्ट्युम्स बी आमी हिस्टोरियन्सा लागीं आनी इंटरॅक्ट केलें आनी वी फावंड आवट इन्फॉर्मेशन तेन्ना फॅब्रीक कितें आसलें, क्लोदींग कितें आसलें. आनी दीस प्ले इज सेट इन दॅट टायमलायन ऑफ इन द 1500s प्लस 1961 आमचे लिबरेशन डेज चलताले तेन्ना पासून आमी थोडे रिसर्च केल्लें आसा, बिकॉज ते टॉपिकाचेरूय आमी स्लायटली टच केल्लो आसा. सो तेंय रिसर्च केल्लें आमी, ते युनिफॉर्म्स आनी आमी कितें घालताले, आमचे सोल्जर्स कितें घालताले पळय तशें. सो हो प्ले तुजो जावन आसा तो गोवन कल्चर जावं ताच्या कडेन खूब डिपली कनेक्टेड आसा. सो कशें पळयता तूं, कसो रिस्पॉन्स मेळपाची आशा करता तूं? हांव कितें करता, हांव फोकस करता ऑन द प्रोडक्ट. सो ह्या प्रोडक्टाचेर आमी खूब एफर्ट्स केल्या, खूब मेहनत केल्या. सो टू गीव अ गूड प्रोडक्ट इज माय मेन एम. 90% ऑफ माय एफर्ट इज दे. मागीर लोकांक प्रेजेंट केलें म्हणटोच मागीर लोक कितकोन घेता तें लोकांचेर आसा. बट आय एम ट्रायंग टू बी पॉझिटीव आनी पळोवया लोक कसो इंटरॅक्ट करता तो. एज अ यूथ म्हणजे तुजी टीम यंग आसा आनी जावं आमी पळयता की तियात्रा कडेन जाणटे लोक आसा ते चड कनेक्टेड आसता. सो तूं कशें कितें पळयता की हो तुजो प्ले आसा तो तरणाट्यांक कसो कनेक्ट जातलो? सो पयलो सद्याक आमचो तो कास्ट आसा तो एकदम यंग आसा. सो दीस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. इफ यू वॉन्ट टू अट्रॅक्ट मोर यंग पीपल, यू मेक शुअर दॅट तुकडे एक कास्ट आसा जो एकदम यंग आनी एस्पायरींग आसा. सो वी हॅव अ यंग ग्रूप ऑफ पीपल हू तांचे जे परफॉर्मन्सीस आसा ते एक्सेप्शनल आसा. सो दॅट वील इन्स्पायर अदर यंग पीपल टू बी पार्ट ऑफ. आनी जे कोणाक दिसता की यू नो तियात्र इज द ओनली मिडियम, हियर वी हॅव आमी स्टार्ट कोत्ताय अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, अनदर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ थिएटर, जंय पीपल कॅन जॉयन आनी नो मोर एक्सक्युजीस. सो जेन्ना हो आतां प्ले केन्ना आनी खंय लोकांक पळोवपाक मेळटलो, ताचो फर्स्ट शो खंय जावपाचो आसा, लोकांनी कशे टिकेट्स बूक करप, सो ताच्या विशीं कितें सांग? सो आमचो शो प्रेमियर जाता ऑन द 3rd ऑफ डिसेंबर ऑन द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, 7:30 PM रबींद्र भवन मारगांव. हो आमचो प्रेमियर शो आसतलो. सो आमचे टिकेट सद्याक अर्ली बर्ड जे आसा बिफोर 8 days ते आमचे मामासूज म्हणून एक रेस्टॉरंट आसा इन मारगांव, थिंगा आमी दवरल्या. आनी ऑनलायनूय आमची एक सुविधा आसतली जे आमी सगल्यांक कळयतले. आनी मागीर ॲट द हॉल यू वील फायंड टिकेट्स. आमचे हॉलाचे बुकींग कावंटर जे आसा थिंगा तुमचे टिकेट्स तुका थंय मेळटले. आनी फुडें फर्स्ट शो तुजो तुवें सांगलो 3 तारखेर आसा. सो ताच्या उपरांत हो शो जातकच हो प्ले एक्सपांड करप, मागीर तशें कितें तुवें चिंतलां? सो ते प्लॅन्स तुजे कितें आसा? ते आमचे सगळे प्लॅन्स आसा. वी वील बी हॅविंग शोज एट कला अकॅडमी आनी परत रबींद्र भवन. भोव करून सगळे रबींद्र भवन ऑल ओवर द स्टेट आमी एम करूंक सोदता, बिकॉज हे प्रोडक्शन जें आसा ते प्लेयाचें तें एकदम चड आसा. आनी विलेजीसांनी पासून आमकां अप्रोच केलें जाल्यार आमी ते डिस्कशन करतले कितकोन तो स्केल डावन करपाचो, कसली स्टेज आमकां जाय तशें. सो तेच विचारपाक हांव तुका सोदतालें की दो युअर टॉपीक इज रिलिजियस, सो चड करून विलेज एरियाज म्हण, चर्चीस म्हण, थंयच्यानूय तुका अप्रोच जालो जाल्यार तुजें कशें कितें आसतलें, तूं कसो कितें फुडें सरपाक? आय वील नेवर से नो. आमी करया. सो बट द डिस्कशन्स थोडे टर्म्स एंड कंडिशन्स तांचे आसतले, आमचे आसतले. सो एक कन्सेन्सस जालो उपरांत वी कॅन गो अहेड. सो तुवें तुजो जे उलयला तूं ताच्या वयल्यान तुवें कितलो वावर केला ह्या प्ले खातीर तो दिश्टी म्हणजे समजूं शकता आमी. सो तुजे 3 तारखेर शो आसा तो तुजो बरो जावं इतलोच मागता. गोंयकारांनी तुका भरभरून मोग दिवनी. सो एट द एंड सो तूं कितें मॅसेज आमच्या व्ह्युअर्सांक दिवपाक सोदता? ही प्ले जावन आसा एक प्ले जातून जायतो लाफ्टर आसा. जायते फावटी दिसता की रिलिजियस प्लेस एकदम सिरियस आसता, बट दीस प्ले इज फूल ऑफ लाफ्टर, इट्स फूल ऑफ फन, वॉर्म मोमेंट्स, मेल्टिंग मोमेंट्स. आनी एक जी
आमचे सीन्स आसा ते विज्युअल डिलायटफूल सीन्स आसा ते तुमकां तुमचे काळजार बसतल्यो तुमकां सगळ्यांक आवडटल्यो सो हांव मागतां तुमच्या भुरग्यांक एक तुमकां एज्युकेट करपाक जाय जाल्यार ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर इन अ व्हेरी एंटरटेनींग वे जाल्यार तुमी येवचें आनी हो शो पळोवचो आय कॅन गॅरंटी यू दीस वील बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन्स ऑफ व्हेरी टायट परफॉर्मन्सीस सो गिमा बाय आयज मेरेन जायत्या तरणाट्यांक जावं किंवा तियात्रीस जावं कोंकणी मोगी जावं तांणी जें कितें नवीन हाडलां तांकां गोंयकारांनी चडान चड मोग दिल्लो आसा सो तुज्याय प्लेक तुका गोंयकारां कडल्यान असोच मोग मेळटलो तुजो प्ले हिट जातलो चडान चड शोज जातले त्या प्लेचे अशें आमी आशा करता. गिमा बायचो प्ले 3 डिसेंबराक मडगांव रविंद्र भवन हांगासर सांजेच्या 7:30 वाजता 7:30 वरांचेर ताचो डेब्यू शो आसा सो तुमी व्हडा संख्येन थंय वचून ताचो तो शो पळोवपाचो ताका तेची उर्बा वाडोवपाची ताका चडान चड मोग दिवपाचो इतलीच आमी तुमच्या कडेन अपील करता सो नक्की वचात ताचो शो पळयात आनी तुमचो कितें जो फीडबॅक आसा तो ताका दियात. थँक्यू. विसरू नाकात पळोवंक म्हजो इश्ट फ्रांसीस 3 तारखेर डिसेंबराचे 7:30 वाजता रवींद्र भवन हॉलांत मारगांव उगडास तोरात म्हजो इश्ट फ्रांसीस.